न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातून लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्ल्या। पुलीस तैनात करचो अशें तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। हे बुलेटिन मुजरत पोहोचे पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट्स लायव्हान हांव संजना काणेकर तुमकां येवकार दिता। दर दिसा प्रमाण आयजच्या दिसा कितें म्हत्वाचें घडलें जाणा जावन घेवया सुशांत गावस हाचे कडल्यान। आयच्यान नुस्तेमारी बंदी लागू जाल्ली आसा। सगळे ट्रॉलर्स जेटींचेर डॉक करून दवरल्यात। नुस्तेमारी बंदीचो काळ 61 दिसांचो आसा। पयलीं एका म्हयन्याचो आशिल्लो पूण तो वाडोवन आतां 61 दिसांचो म्हणजे सुमार 2 म्हयन्याचो केल्लो आसा। आणि जुलयाच्या निमाणे कडेन नुस्तेमारी बंदी उठतली ही एक बातमी। दुसरी एक बातमी फुटबॉल मळा वयल्यान येता। चर्चिल ब्रदर्साचो मुखेली आसा जो चर्चिल आले मावत ताणें फुटबॉलाच्या बाबतीन एक म्हत्वाचें स्टेटमेंट केला। सद्याक फुटबॉलाची परिस्थिती गोंयान आनी देशानय सामकीच बाबत जाल्ली आसा। फुटबॉलाक जर वयर काडटले जाल्यार नॅशनल पावंड्यार एक बरो लिडर नेमचो पडटलो। खेळ मंत्री, केंद्रीय खेळ मंत्री म्हणून कोणे तरी बऱ्या मनशान ताबो घेवचो पडटलो जाल्यारच गोंयचे जे आनी भारताचे जे फुटबॉलाचे जे भवितव्य आहा ते बरें जातले अशे तरेचे एक म्हत्वाचे स्टेटमेंट चर्चिल केल्ले आसा। ह्यो दोनूय बातम्यो तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटल्यो। दर वर्सा प्रमाण नुस्तेमारी बंदी 1 जून ते जुलय 31 मेरेन 2 म्हयन्यां खातीर बंद आसतली। आतां फुडें ऐश्वर्या कडेन ताजे कडेन खंयची बातमी आहा पळोवया। उजगांव वाठारांत फाटल्या 2 वर्सांनी जो गोवा डेअरीचो पशु खाद्य प्रकल्प आसा तो बंद आसा आनी हेजेर आतां जो प्रकल्प आतां बंद आसा तशी तेजी इमारत आसा ती दुरुस्ती घायली आसा। सो ते दूद उत्पादकांनी मागणी केला की हेजे बेगीन दुरुस्त करची आनी तांचें अशें म्हणणें आसा की जशी संजीवनी साखर कारखानो जसो सरकारान बंद उडयला तसो ह्यो बीन जो खाद्य प्रकल्प आहा तो बी बंद उडोवपाचो आसा कितें हो जो आमचो स्पेशल रिपोर्ट आहा तो तुमी पळयात। आनी तशेंच उटंगराच्या पडिल्ल्या पावसा लागून ताळगांवची चडशे शेतांनी आसा ती एक कुसून आतां पिड्ड्यार जाली आसा। थंयसरले जे लोक अशें म्हणटा की थंयसर ज्यो उदरगत जाली म्हणजे इमारती चड बांदिल्ल्यान थंयसर जी पारंपारीक उदकाची वाट आशिल्ली जी वचपाक उदक ती बंद जाल्ल्यान ते सगळे जे उदक आहा ती शेतांनी आयले आनी त्या लागून तेंची शेतां आहा ती सगळी पिड्ड्यार जाली आसा। ही बातमी तुवें CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। आनी तिसरी जी म्हणजे शिरवाट शिरोडे हांगा जो शिरोड्या हांगा घोवानूच आपल्या बायलेचो जो खून केला तेजी ती अशी अपडेट म्हणजे ताका अशी हें आसलें की तिचो अनैतीक संबंद आशिल्ल्याचो त्या कारणां वयल्यान ताणें खून केला अशें तेणें स्वता वचून पुलिशेक सांगलें आसा। ह्यो ज्यो सगल्यो बातम्यो तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। आनी एक अपडेट म्हणल्यार शिगांव कुळ्या 3 गाडयां मदीं अपघात जालो आनी हातूंत फाटल्यान 4 चाकी जी गाडी आसली ती खूब फास्ट आशिल्ली आनी दुचाकीक धपको दिल्ल्यान तो दुचाकी चालक जो आशिल्लो तो धपक्याकूच थंय ताका मरण आयिल्लें आसा। तशेंच दुसरो दुचाकी चालक आशिल्लो तो कुशीक फोनार उलयतना ताका थंयच्यान उडकी मारली म्हणून तो वाचवलो नाल्यार ताकाय थंय धक्को बसून मरण येवपाची भिरांत आशिल्ली। आतां फुडें या दिप्ती कडेन ताजे कडेन खंयची बातमी आहा पळोवया। फाटल्या 10 दिसांत सेगीत पावसान घालून घेतले उपरांत आतां सद्याक पावस जो आतां पावसान विसव घेतिल्लो आसा। मॉन्सुनाच्या पावसान ह्या वर्सा 10 दीस बेगीन हजेरी लायिल्ली आसा। तशेंच फाटल्या 10 दिसांत गोंयांत 26.28 इंच पावसाची नोंद जाल्ली आसा। 1 ते 3 जून मेरेन येल्लो अलर्ट आसा। तशेंच 4 ते 7 मजगती पावस पडचो ना असो अदमास जो आसा तो हवामान खात्यान उक्तायल्लो आसा। तशेंच फाटल्या 20 वर्सांच्या तुळनेत पोरू सरासरी पावसाची नोंद जी आसा ती 46.3% जाल्ली। हो खासा रिपोर्ट जो आसा तुमी गोमंतक टुडे ह्या स्पेशल बुलेटिनान पळोवचो।
तर ह्यो आशिल्ल्यो आयच्या दिसाच्यो कांय म्हत्वाच्यो बातम्यो. आनीकूय बातम्यो साताच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. इतले म्हणीत हे न्यूज रूम अपडेट सांगायचो पळयता. कॅमेरामॅन हर्ष नाळेकारा सयत हांव संजना हांजुनकर. हे न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. आनी एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पोलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पोलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या. सरकारान हातून लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्लें. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. हे बुलेटिन मुजरत पळोवचें. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.